लोक बेकायदेशीर घरा बांधतात आणि त्या घरांक भलायकी कायद्याखाला वीज आणि उदकाची जोडणी घेतात. हे असले प्रकार बंद करतले म्हणून मंगळारा मुख्यमंत्री उलयलो. हायकोर्टात ऑर्डर दिल्या की ह्यान फुडें आनी कोणाक अशा पद्दतीचे जे आहा पळय न्ही ही कनेक्शनां दिवची न्ही. आमी न्ही, हायकोर्टानूच ऑर्डर दिली, एक बरें जालें. कितें इल्लिगल घरां आनी कनेक्शनां मेळची ना, तिजे म्हणजे बाकीची सगळी निमतां अंडर हेल्थ एक्ट ना मेळची ना, बंद, हायकोर्टान बंद केलें. हायकोर्टान ऑलरेडी सर्क्युलर काडली गव्हर्मेंटान इलेक्ट्रिसिटी आणि वॉटर कनेक्शन हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे दिवपाचें बॅन. सो गव्हर्नमेंट टीचर इम्प्लिमेंट. मंगळारा मुख्यमंत्री उलयलो आणि बुधवारा वीज खात्यान हे विशींचे परिपत्रकूच जारी केले. आता भलायकी कायद्याखाला आयिल्ल्या अर्जांक सरसकट वीज जोडणी मेळची ना. ह्या अर्जांची सुवातेची पळोवणी जातली. संबंधित कनिष्ठ अभियंतो, सहाय्यक अभियंतो आणि कार्यकारी अभियंत्याचे त्या अर्जाचेर अहवाल तयार करून दितलो. उपरांत हो अहवाल अर्जासयत सरकाराचे मान्यतायेक वतलो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयज एक सर्क्युलर काडलेलो आसा आणि ह्या सर्क्युलरान गोवा पब्लीक हेल्थ एक्टाचे अंडर जे कोण इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एप्लाय करतात तांकां लागून हो सर्क्युलर आसा आणि तेंचेर कडक कारवाई करपा खातीर हो सर्क्युलर आसा. जे कोण एप्लाय करतले तांकां स्ट्रिक्ट अशी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे चवकशींतल्यान वयचे पडटले. सगळ्यान पयलीं जेई जो आसा ते जेईक तो जो कोण एप्लिकंट आसा ते एप्लिकंटाचो एक रिपोर्ट तयार करचो पडटलो. त्या रिपोर्टान तांकां मेन्शन करचें पडटलें की हे जे तेजे जे एप्लिकंटाचे जे जो जागा आसा त्या जाग्यार एप्लिकंट थंय रावता काय ना हें सुद्दां त्या रिपोर्टान मेन्शन करचें पडटलें. आनी हो जो रिपोर्ट आसा तो एई कडेन सर्टिफाय करचो पडटलो आनी मागीर तो रिपोर्ट ईई कडल्यान एप्रूव जातलो. असो हो सर्क्युलर आसा. जाल्यार हो सर्क्युलर आयज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काडलेलो आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.